चायना Spania सगळ्या गावांनी भोंवलोलो देवाचें उतर पुरगोटून गांव ते सोडून दिलोलो कोणाची पर्वा केली ना पुरीस हातान आसतना बावाट पुरगोटून कापीन घेवन बोलो गांवा गांवा शारा गोंयचो साय बावाट आमचो जागोयता गोंयचो साय उजवाड आमकां दाखोयता गोंयचो साय ओचोऱ्या विस्मिता करता दुखी आसलोल्याक निरासारल्याक उर्बेन तो भरता गोंयचो साय बावाट आमचो जागोयता गोंयचो साय उजवाड आमकां दाखोयता गोंयचो साय ओचोऱ्या विस्मिता करता दुखी आसलोल्याक निरासारल्याक उर्बेन तो भरता लोक गोंयां येता गोंयच्या सायबाचे पांय पडटा हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान गोंयच्या धर्माचो तो जावं सायबा पाव म्हणून उपकारता बावाट आपलो परगोटाक मेळ्ळोलो उपकार काळजांत दवरून देवाक वाखाणटा गोंयचो साय बावाट आमचो जागोयता गोंयचो साय उजवाड आमकां दाखोयता गोंयचो साय ओचोऱ्या विस्मिता करता दुखी आसलोल्याक निरासारल्याक उर्बेन तो भरता गोंयचो साय बावाट आमचो जागोयता गोंयचो साय उजवाड आमकां दाखोयता गोंयचो साय ओचोऱ्या विस्मिता करता दुखी आसलोल्याक निरासारल्याक उर्बेन तो भरता सायबाचो आशिर्वाद आसा आमच्या गोंयच्या शारांत वायट विघ्नां आमची पयसायली सांबाळ करून दीस आनी रात मोठे सांतारवार बेताना गोंयच्या सायबाक विसरोना आशिर्वाद घेवन बावाट गोड धरून वेता तेरा तेरा गोंयचो साय बावाट आमचो जागोयता गोंयचो साय उजवाड आमकां दाखोयता गोंयचो साय ओचोऱ्या विस्मिता करता दुखी आसलोल्याक निरासारल्याक उर्बेन तो भरता गोंयचो साय बावाट आमचो जागोयता गोंयचो साय उजवाड आमकां दाखोयता गोंयचो साय ओचोऱ्या विस्मिता करता
दुखी आसलोल्याक निरासारल्याक उर्बेन तो बोरता दुखी आसलोल्याक निरासारल्याक उर्बेन तो बोरता मामी मामी आयज हांव एकदम खुशाल म्हज्या परीक्षेचो निकाल आयला आनी हांव आमच्या क्लासीन पयलो आयला आय एम सो हॅपी मामी आनी ही खुशालकाय हांव तुकाच भेटयता बाबा तुजी खुशालकाय पळोवन हांवूय खूब खुशाल पोरबी पुता म्हज्या मामा दादा हांव जिखलो आमच्या कॉलेजीन गावपाची स्पर्धेंत पयलो इनाम फावो जाला ही पळय ट्रॉफी आनी कॅश प्राइज खरेंच आयचो दीस आमच्या घोराब्यांत खुशालकायेचो दीस तुज्या बाबानूय एक खुशालकायेची खबर हाडल्या वय कसली मामा तुज्या बाबान क्लासीन शिकपान पयलो रँक घेतला पोरबी तुमकां आयज तुमी आमच्या ह्या घोराब्याक व्हड नांव हाडलां मामी डॅडी जायते दीस जाले हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतालो गेल्या समानान जेन्ना बिस्म साहेब म्हाका क्रिस्म दिवंक तेल लायलें तेन्ना म्हाका वेगळोच अनुभव आयलो म्हज्या काळजांत कितें लासताशें दिसलें हें सगळें हांवें पादविकाराक सांगलें म्हाका दिसता जेजू म्हाका पाद्री जावंक आपयता होय ह्या तिरावणेच्या संस्कारांत तुका तुजो बाबाट गोठ करूंक आदार दिवंक आनी तुका आपलो सेवक कसो नेमूंक देवा लागीं मागता खऱ्यांनीच तुमचें हें आयकून हांवूय खुशाल जाता तुमचे गूण पळोवन आयज म्हाका एका व्हड मनशाचो उगडास येता सॅमा भाशेन हुशार आसलो ताणें आपलें हुशारपण जेजूचें शिव वर्तमान परगटूंक कोरचिलें एस्टोना भाशेन तो कांतार करूंक हुशार आनी ताणें सगळी दोतोन आपल्या संगितांत सोंपी आनी रुचीची करून ताणें लोकांक शिकयली अशे भाशेन ताणें जेजूक परगट केलो आपल्या मिशनरी वावरांत जेजूचो उजो आपल्या काळजांत पेटलोलो आसा अशे भाशेन ताणें जेजूची ओळख दुसऱ्यांक दिली आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना ताणें देवाक पयलो आनी वयलो मान दिलो ताचें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें आनी ताणें तो उजो केन्नाच पालोवंक दिवंक ना आमच्या दोगूय पुतांक पळोवन तुमच्या गुणाची ओळख करून आयज हांव ही काणी तुमकां सांगता Espaniamode navare daktuloga Xavier mulolia killia bito rautalo dotor zua Dona Maria potintaci विश्वासी गोरखान आवयचो गा भुरग्याची वाडयली भुरग्यांक दिवनूब मोगाची वाडयली भुरग्यांक दिवनूब मोगाची चोगा भुरग्यांनी गोरनेटोयले देवा मोगान शिपून वाडयले
आमचो भुरगो देणे देवाचे कोवीद सोबे ते फावो जाले फ्रांसिस्को वाटतोच फ्रांसाक पाठयता शिकप करून पूत व्हड जावं आमचे भाशेन तूं सैनीक जावंक जाय फुसलायताले ताचे बाब फ्रांसिसाच्या काळजांत वेगळेच आवडे उबचो ताक मोना आवडे संवसाराचे पूण देवाची येवजण वेगळीच आसली पूण देवाची येवजण वेगळीच आसली आवय बाबायक आदेवस करून पारिसाक वेता घरदार सोडून आशा ताची फुडले शिकप करून भायर सोरून वेता आशिर्वाद घेवून हे भाशेन फ्रांसिस्क आपले आवय बापायक आदेवस करून पारिसा वचूंक भायर सोदता ल्हानपणी सावन फ्रांसिस्को आपुरबायेन वाडयल्लो भुरगो पूण आतां तो पारिसाक आशिल्ल्यान आवय बापायचे नदरे सोडशिल्लो पयस आसा फ्रांसिस्कान सांता बाराबारा युनिवर्सिटींत प्रवेश घेतलो फ्रांसिसाच्या जिवितान एकूच आवडो हांव व्हड मनीस आनी एक फांकी प्रोफेसर जातलो तरणाटो कसो जिवितांत खूब उत्सांबळाय तर पळय दुसऱ्या विद्यार्थ्यां इश्टा सांगाती कसलें जिवीत ताचें भितर रावून अभ्यास करून वाज म्हाका आयलो चल रे फ्रांसीस भायर वचूया मौजा करूया भितर रावून अभ्यास करून वाज म्हाका आयलो चल रे फ्रांसीस भायर वचूया मौजा करूया ना ना दुमिंग ना म्हाका तूं बेजार कोनाका शिकप म्हजें सोंपोवन व्हड जावंक जाय म्हाका ना ना दुमिंग ना म्हाका तूं बेजार कोनाका शिकप म्हजें सोंपोवन व्हड जावंक जाय म्हाका भितर रावून अभ्यास करून तूं पिसो जातलो चेडवां बरी वेळ जाल्यार कुशाल आसतलो भितर रावून अभ्यास करून तूं पिसो जातलो चेडवां बरी वेळ जाल्यार कुशाल आसतलो ना ना दुमिंग ना चेडवांची रुच म्हाका ना भायर मातशें सोरून वच म्हाका बेजार कोन नाका ना ना दुमिंग ना चेडवांची रुच म्हाका ना भायर मातशें सोरून वच म्हाका बेजार कोन नाका आयक सांगता फ्रांसीस पळय सुरोपाय ताची रोसरोशीताचे पोले आनी घारशेताचे दोळे तूं कसोच सोडचो न्हय आयक सांगता फ्रांसीस पळय सुरोपाय ताची रोसरोशीताचे पोले आनी घारशेताचे दोळे तूं कसोच सोडचो न्हय तूं गोवयो तूं बोजो तूं लोलो तूं पिसो तूं कित्याक उपकारो नाय तूं गोवयो तूं बोजो तूं लोलो तूं पिसो तूं कित्याक उपकारो नाय नदर मार रे फ्रांसीस पळय सुरोपाय ताची माजरा सारकी ती चाल आनी भिंडा सारके ते गाल तूं पाटी सोरचो न्हय
दोदोर मार रे फ्रांसीस पळयसू रोपाय ताची माजरा सारकी ती चाल आनी बिंडा सारके ते गाल तूं फाटी सरचो न्हय तूं गोवयो तूं बोजो तूं लोलो तूं पिसो तूं कित्याक उपकारो नाय तूं गोवयो तूं बोजो तूं लोलो तूं पिसो तूं कित्याक उपकारो नाय Hai moja donia, ह्यो ताळ्यो येतात कुडीच्या दादोसपणान काडीज मोजें ओडटा रोचणारा देवा हे कसले व्हड व्हडे चेडवां बोली वचून काळजान येता तावंडे रोचणारा देवा हे कसले व्हड व्हडे चेडवां बोरी वचून काळजान येता तावंडे फ्रांसीस चितनाचो गुलाम कित्याक जाता आमचे सांगातियो कुडीचो भोग घे आनी तुजें जिवीत कितलें खुशाल तें पळय ना 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 हांव आतां येना केन्नाय दुसरे पावटी पळोवचें हा तूं येवंक लोचता आमचो प्रोफेसर पासून आमचे सांगाती येता चेडवां कडल्यान लिंगा भोग घेवप म्हणल्यार कितें तें तुका खबर ना दिसता चल फूट तुका तें समजोचें ना आरे फ्रांसीस तूं एकटोच बसून कितें चिंताय झाडाचें मूळ तशें पान तुजे मनान तुवें सासपून काडलें काळजाचे आवंडे पुरे कोत्तलोय तशीच पोटाची भूक मात्तलोय जाल्यार रोका चोड आनीक फळ काड जमनीर बसून कांयच जावचें वय हांव म्हज्या चिंतनांनी घुस्पोन म्हजे तकलेचो भार चड जाला कितें करचें कांय सोजमना वारें येतलें आंबो पडटलो आनीक तुज्या पोटाची भूक मात्तलो म्हणून रावताय आरे रुखात चडोंक जायना बोडयाड म्हणचे कसलोय तरी उपाय काड घुस्पलोली चिंतना रावळलोलें मन म्हजे तकलेचो भार वाडयता वायट ह्यो सुड्यो म्हाका सोतायतात काळजान उठपोन जालेले आवंडे पुरे करिना जाल्यार तकली जोड जाता तुजी चिंतना पयस करूंक मन तुजें लुवान करून म्हजे लागीं उपाय आसा सोरो हाड आनीक मार चिरूट हाड नाचो ह्या कुपासार तुजे लागीं पयशे आसात वय म्हज्या लागीं पयशे आसात वच आनी सोरो चिरूट घेवन या हांव रोखडोच येता
हे तोरेन चिंतना पयसावंक कुडीची आवंडे दोमावंक आपल्या सांगात्यां बरोबर थोडी मौजा कोत्ता. वायट सांगाती मेळून तोरेकवार वस्तू घेवंक जायतो खर्च. ताची आवय पयशे पाठयल्ले केपेक फ्रांसिस्काक ते पयशे उणेच दिसता. आनीक आपल्याक पयशे धाड म्हूण आपली आवय पत्रार पत्र बरयता. कालचे राती आपणें कितें म्हूण केलें फ्रांसीस बसून आपल्या कर्तुबाची वासपूस कोत्ता. मनीस म्हणटोच केन्नाय चुकूंक शकता, पूण आपली चूक ओळखून नवें पावल मारता त्या मनशाचें व्हडपण जावन आसा. हो पळय नवो विद्यार्थी भितर सोदता. फ्रांसिसाच्या काळुकी जिवितांत हो उजवाडाचो दूत गाय वो काळोखाचें भूत जायत. म्हजें नांव फ्रांसीस. म्हजें नांव पेद्रू फारिये. गांवघर सोडून म्हजें शिकप करून शारांत मारली पावलां. याज्ञीक जावून जेजूची सेवा करूंक येवची ल्हान. चिंतनाचो भार घेवन भोंवता कुडीच्या वंदोण्याक हांव आशिल्लो तुजे असलो सांगाती मेळूंक. कितलो हांव सुभागी, कितलो हांव सुभागी. पॅरीस हें शार एकदम मारेकार ओगुणांनी बोलना. जिवितांत बरें करून वायट सोडून दुनिया आदार मागता. वायट सांगात्या बरी भोंवलो धाडलेले पयशे हांवें विबाडले आनीक पयशे धाडूंक म्हाका. माय चीट बरयली, माय चीट बरयली. पळय फ्रांसीस, मेळ्या उदकान न्हावल्यार नितळ जायनात. चंदना सांगाती आसलोल्या रुखार चंदनाचो वास येता. जिवीत बरें जातलें जाल्यार सांगाती बरें आसूंक गरजेचें आसा. तूं सांगताय तातूंत स्वत आसा. हांव वायट सांगाती सोडून दितां. बरें जिवीत जिवंक हांवें निशो केला. हांवें बरें शिक्षण घेवन हांव एक फांकी मनीस जावंक म्हजी आशा जावन आसा. म्हजो आदार तुका सदांच आसतलो. चल तर भितर या, तुमकां कितें पियोंक दिता. आनी हे भाशेन
फ्रांसिस्काक एक बरो सांगाती मेळटा. फ्रांसिस्काचे जिवितान 2 घडण्यो घडटा. पयली, फ्रांसिस्काक लातीन शिकयतालो तो प्रोफेसर लिंगाची पिडा जावन मोत्ता. दुसरी, ताचे बरी शिकतालो एक विद्यार्थी गोळ घेवन आत्मघात कोत्ता. हो भुरगो मस्तो आशिल्लो. ह्या आदीं ताणें दोगांचो प्राण घेतिल्लो. ह्यो दोनूय घडण्यो फ्रांसिस्काच्या जिवितान खोल प्रभाव करता. देवाच्यो वाटो वेगळ्योच. पेद्रू फावरे ह्या बऱ्या इश्टा वरवीं भायली कोसपाय सोडून फ्रांसीस शिक्षणाचेर बारीक लक्ष घालता. बरें शिकता आनी शिकी प्रोफेसर जाता. कोण तरी बरो देखणार फ्रांसीस बरो प्रोफेसर म्हूण सांगून जायत्या विद्यार्थ्यांक तांचे सुरशी हाडटा. कोण जायत तर हो बरो देखणार? Inas Loyola Boruot Muniz Namade Adzuzlolo Francis Xaviera Chapautia Zuzan Inas Avirut Zuzlole Zuzaco bar Vadot Veta बिराकुळ गोडणी ताचे थाय गोटा नोडयेचो गुडो पांयार बसता. नोडयेचो गुडो पांयार बसता. Inas hospital antilas घेता. पवित्र पुस्तक ताच्या हातान पडटा. भाग्यवंताचें जिवीत वाचूंक लागतो. जिवीत जेजूक तो भेटयता. सगळें चलतना इनास फ्रांसिस्काक मार्गदर्शन दितालो. व्हडल्यो पदव्यो जोडून घेवन मनीस जावंक फ्रांसिसाची आसरूच आसली. इनासाक एक संस्था स्थापूंक जाय जाल्यार ताका आपलें शिकोवप पूर्ण करूंक जाय आसलें. इनास एक शिपाय आसलो आनी एक शिपाय आसोन ताचें उचलें शिकोवप फाटीं रावन गेलें. जरी तर इनासाक आपल्या संस्था स्थापूंक परवानगी मेळूंक जाय जाल्यार ताणें आपलें उंचलें शिकोवप करूंक जाय आसलें. ह्या मोना इनास पारिसाक पावता आनी तें पुरें करूंक इनास सांता बाराबारा युनिवर्सिटीन एडमिशन घेता आनी हॉस्टेलान भरती कोत्ता. देवाचे येवजणे प्रमाणे हांगासर इनास आनी फ्रांसीस मेवतात आनी एकाच रुमान ते रावतात. सांगाता आसतना इनास फ्रांसिसाच्या काळजान व्हड जावपाचो उजो पारखिता. जेजूचो सैनीक जावंक गूण तो उलकून घेता आनी ह्या उर्बेक तो जेजूचो रूपकार दिवंक पळयता. केन्नाय संदी मेळटा तेन्ना जेजूच्या उतरांनी ताका पाचारता आनी एक दीस तो असल्या उतरांनी फ्रांसिस्काक शिटकायता.
सांग सांग फ्रांसीस म्हाका व्हडपणाचे आवडे काळजांत आसा संवसारी व्हडपण तूं सोडून सोदता आत्म्याच्या तुज्या सांग कितें करता आत्म्याच्या तुज्या सांग कितें करता सांग 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 फ्रांसीस म्हाका आखो संवसार तूं सोडून घेवन आत्मो तुजो तूं विबाडूंक सोदता आत्मो विबाडून कसलो फायदो तुका आत्मो विबाडून कसलो फायदो तुका हाय दुनिया वायट सांगात हांवें जोडलो काळजांत म्हज्या संवसारी आवडो वाडलो तुका पयस करून व्हडपणाक वेंग मारून उजवाडाक सोडून काळखाचो मोग केलो तुका पयस करून व्हडपणाक वेंग मारून उजवाडाक सोडून काळखाचो मोग केलो पोळे दुनिया काळीज दिता तुका संवसारी व्हडपण आनीक आवडो नाका जिविताची आस पुरगोट करूंक तुका सगळोच हांव तुजो बेगीनच तूं कर म्हाका जिविताची आस पुरगोट करूंक तुका सगळोच हांव तुजो बेगीनच तूं कर म्हाका गुरुजी सगळें म्हजें जिवीत जेजूक भेटोवंक हांवें थाराव घेतला म्हाका तुजो आशिर्वाद आनी मार्गदर्शन जाय देवा बापाचो देवा पुताचो आनी देव पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुजेर पडो फ्रांसीस उजवाडाच्या पावलांनी देवाचे कृपेन भोल्लोल्या आवड्यांनी तुज्या जिविताचेर पळण करूंक हांव तुका सदांच आदार दितलो संवसारी व्हडपण आनी कुडीचे आवडे तुफानाक सांपडलेले तारवा पोरी म्हजें जिवीत हुस्कायतात कुडीचो बोग आनी व्हडपणाची लारां म्हजेर भिरांत हाडटात सोपय मारतले घोणेक पळोवन जोशी एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकट्या काळ आसो दिता तशें आपल्याक उलो मारतल्यांक आनी ताचेर पातयेतल्यांक देव राखता आनी सांबाळटा तुज्या तारवाचो कोपीत तूं जायनाका वारें
जेजूच्या हातांत सोड. हे संवसारी व्हडपण आनी कुडीचे आवडे कित्याक सोतायता तेच म्हाका सोजमोना. फ्रांसीस, आमी संवसारांतले, पूण संवसाराचे न्हय. सोयंबाचे सांदे कुडीची इच्छा पुरी करूंक नेट करता तेन्ना मनशाचें गिन्यान गैर जाता आनी मनीस जायते खेपे चुकता. पूण शेणांतलो किडो शेणांत रावना, तो वयर सरता. वणटी चलतली मूय सकल पडली जाल्यार थंयच ती रावना, परते वणटी चडटा. तेच भाशेन चुकतलो मनीस आपल्या जिविताचो हेतू दोळ्या मुखार दवरून आपलें पावल मारता. तोच की येसवंत जाता. चुकलो हांव दोनिया बोगोस म्हूण मागता. चुकलो हांव दोनिया बोगोस म्हूण मागता. हे हात मोजे तुजे, हे पांय मोजे तुजेच, हे कुडीचे सांदे तुकाच वोगता. हे हात मोजे तुजेच, हे पांय मोजे तुजेच, हे कुडीचे सांदे तुकाच वोगता. चुकलो हांव दोनिया बोगोस म्हूण मागता. चुकलो हांव दोनिया बोगोस म्हूण मागता. सांत इनास लॉयलान सांगलोली जेजूची उतरांचो प्रभाव फ्रांसिसाच्या मनार पडटा. ल्हान बिया सारकें एक व्हड रूख जावंक पावता आनी फ्रांसिसाचें मन जेजूच्या उतरांनी भोगता. एक रूख आपल्या फळां वरवीं वळखता. फ्रांसिसाच्या मनान वाडलोल्या झाड फळ दितोलें तें नेमलेल्या वेळार दिसून येतोलें. खऱ्यांनीच बऱ्या झाडाक बरीं फळां येतात म्हूण जेजून सांगलोलें तातूंत सोत आसा. शेकी फ्रांसीस आपलें मन बदलता आनी आल्फोन्सो साल्मेरोन, दियागो लायनेक्स, निकोलास बोबादिला, पीटर फाबेर, सिमियांव रॉड्रिगीस ह्या भावां बरोबर आपल्यो आंगवण्यो करूंक जेजूईट संस्थेचे ते वांगडी जातात. हे भाशेन फादर फ्रांसिसान आपलें जिवीत जेजूच्या वावराक ओरपिलें. 1534 वर्सा आपलें थियोलॉजी शिकोवप सोंपयल्या उपरांत ताका आनी ताच्या 5 सांगात्यांक 24 जुनाचे 1537 पाद्रीची माखणी फावो जाता. त्या उपरांत फादर इनासान फादर निकोलास बोबादिला आनी फादर सिमियांव रॉड्रिगीस हांकां पयले मिशनरी व्याजीचेर धाडूंक ताराव घेतलो. अकस्मात फादर बोबादिला दुयेंत पडटा आनी तो वचूंक पावना. ह्या वेळार इनास फादर फ्रांसिस्काक नेमता आनी ताच्या जाग्यार इंडियेक मिशनरी कसो धाडटा. फादर फ्रांसिस्कान चिंतूंकूय नासलें की तो परतून घरा केन्नाच वेचोना
आपल्या जिवितांत फुडें कितें मेळटलें, कसलें मिशनरी जिवीत ताका रावता, हें सगळें कांयच चिंतिनासतना तो जेजूचेर पाती येता आनी फुडें वेता. लांब तो प्रवास. आनी मायाचे सोवेर 1542 ह्या वर्सांत गोंयचे मातयेर आमच्या सांताचे पांय पडटात. हो प्रवास करतना फ्रांसीस वेळ वगडायना, पूण दुसऱ्या भाशेनी दोतून आनी बायबलांतल्यो जायत्यो वपारी भाशांतरण करून तयार दवरल्यो. वाटेर वच आसतना कितें करूंक जाय आनी कोण करतलो हें सगळेंच थारायतालो. तेच भाशेन दोतून ताणें संगीत दिवन भुरग्यांक आवडटा तशी केली. आपल्या मिशनरी वावरांत एका हातांत कुरीस आनी दुसऱ्या हातांत एक कापीण घेवन भुरग्यांक तशेंच व्हडल्यांक एकठांय करतालो. तांचे बरी नाचतालो आनी तांकां गायनांतल्यान दोतून जेजूची वपाऱ्योय शिकयतालो. चडशीं ही गितां आपलो प्रवास करतालो तेन्ना तो घडटालो. फ्रांसीस एक मिशनरी कसो देवाची उतर परगडटा. पातीव चुरचुरे तूं आमचे दूर देवा कोडे प्रार्थन कर देवान घालून पावसाचो शिवूर देवा कोडे प्रार्थन कर देवान घालून पावसाचो शिवूर बावाट दोरात मागणें कोरात पावस जेरूल येतलो होय पावस जेरूल येतलो तुमच्या जिविताचेर नदर मारात पातकी सोयम सोडून दियात तुमच्या जिविताचेर नदर मारात पातकी सोयम सोडून दियात एक वोपार सांगता मनात घेयात असलें बी तुमी जाल्यांत पळयात एक वोपार सांगता मनात घेयात असलें बी तुमी जाल्यांत पळयात पळयात कोण एकलो वोंपी वोंपूंक गेलो वोंपताना थोडे बी वाटेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें दुसरे कोडपी जमनीर पडले मातयेची खोलाय नासली देखून रोखडेंच किल्लोन करपोन तें गेले हेर बी कांट्या मोदें पडलें
कांट्या बरोबर तें वाडलें पूण कांट्यांनी चेपून दवरलें हेर बोरे जमनीर पडोन पीक दिलें एकाक 100 दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 300 पीक दिलें कानासलोल्यांनी आयकुचें कानासलोल्यांनी आयकुचें कानासलोल्यांनी आयकुचें पात्यो तुमी सांगलोली वोपार आमी सोजमूक ना आमकां मातशें इस्कुटावन सांगशी बी देवाचें उतर शेतकामती जेजू वाटेर पडलोलें बी निबोर काळजां मनाचीं मनशां देवाचें उतर नाकारतात कोडपी जमनीर म्हणल्यार जे देवाचें उतर म्हूण घेता तो दुमाळो येतूच देवाचें उतर रोखडींच विसरतात कांट्यांनी पडलोलें बी जीं देवाचें उतर मानून घेतात पण संवसाराची आशा आनी कोपाय तिका चिड्डून दवरता बोरे जमनीर पडलोलें बी जीं देवाचें उतर मानून घेतात काळजां बाळगिता आनी ताचे परमोणें जियेता तींच की भरपूर पीक दितात आतां आमी सोजमोल्यो आमी बी देवाच्या उतराक जिवंक प्रयत्न करतले न्हू गो रोजालीन वोय वोय देवाचें उतर आमी पाळटले फादर दुसरेय फावटी आमकां आनिकूय जेजूची खबर सांग देवान संवसाराचो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक दिलो देवान संवसाराचो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक दिलो मनशांक जिवीत मेळच्याक सासनाक तारण दिवच्याक जेजू मनीस जालो मनशांक जिवीत मेळच्याक सासनाक तारण दिवच्याक जेजू मनीस जालो ह्या भाशेन ताणें जेजूक परगोटलो आनी ल्हान ल्हान जमेस तापून एक एक वडील नेमून तांकां दोतून शिकयतालो Oysa hoy, oysa hoy, oysa hoy, oysa hoy. ओढरे रापोण अरे ओढरे रापोण ओढरे रापोण अरे ओढरे रापोण ओढ 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 रे रापण ओढूया ओढ 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 रे नेटान ओढूया रापूण मारून रापूण ओढून नुस्तें दवरूया रापूण मारून रापूण ओढून नुस्तें दवरूया झाडां मारून नुस्तें दवरून रापूण तुमी हाडली ओडून झाडां मारून नुस्तें दवरून रापूण तुमी हाडली ओडून बरें नुस्तें विंचून काडून फाटल्यान घालून धाडलें विकून बरें नुस्तें विंचून काडून फाटल्यान घालून धाडलें विकून वायट नुस्तें एकठांय करून बेडेर सोडलें सुकण्यांक खावून वायट नुस्तें एकठांय करून बेडेर सोडलें सुकण्यांक खावून
संसाराच्या शेवटा देवाचो दूत येतलो संसाराच्या शेवटा देवाचो दूत येतलो बऱ्या मनशांक वायटा मदले विंचून कुशीन काडटलो बऱ्या मनशांक वायटा मदले विंचून कुशीन काडटलो वायट करतल्यांक कोणान शेवटून बऱ्यांक स्वर्गार व्हरतलो वायट करतल्यांक कोणान शेवटून बऱ्यांक स्वर्गार व्हरतलो हे तरेन शावेर जेजूची ओळख पोरगोटयेत भोंवता हॉस्पिटलान वचून पिडेस्तांक इलाज दिता बुजवणीच्या उतरांनी तांकां समाधान कोत्ता रस्त्यार बाजारांत नाक्यार भोंवून फ्रांसीस शावेर भुरग्यांक तशेंच वाडटोल्यांक एकठांय कोत्ता आनी तांकां जेजूची ओळख दितालो आपल्या जिवितांत सान फ्रांसिसान जायत्यो बऱ्यो कुडण्यो आनी मिलागली केल्यो रामाच्या आयताराची मीस सोंपोवन फ्रांसीस ताच्या सांगात्याक सांगता की ताणें आतां जेजूची खबर गोंया भायर सांगची गरज आसा ही ताची उतरां आयकून ते अजाप जातात पूण तो तांकां समजायता तांच्या बोरवाश्यान तो गोंयचें मिसांव सोडटा आनी फुडें वेता सगळे उमेदीन आनी उर्बेन फ्रांसीस जेजूची ओळख दुसऱ्यांक दिता पयले 5 म्हयने गोंयांत जेजूचो वावर केल्या उपरांत 1542 वर्सा मानापाड वचपाची वाट दोत्ता कन्याकुमारी ते रामेश्वरम पासून जेजूची बरी खबर पडगोटीत वेता फ्रांसीस पळून कोत्तना साबार पावटी वादोळ मोडाक सांपडटा आंबोयना काडून आल्फोरास वेताना वादळ येवन उचांबळ जाल्ल्या दोरयाक सोमत्यांतलो कुरीस काडून समाधान कोत्ताना कुरीस दोरयान पडटा फ्रांसीस आपलो कुरीस दोरयान पडलो म्हूण खूब दुखी जाता शेकी वादळ शांत जाता आनी ताचें व्हडें थोडीक लागता दुसऱ्या दिसा फ्रांसीस आनी ताचो सांगाती फाउस्तो वेळेर पासोय मारतना एक खुल्ली ताचो कुरीस घेवन येता पळोवन अजाप कसले फ्रांसीस संतोसता आपलो कुरीस परतून मेळ्ळो म्हूण खूब खुशाल जाता आनी कुल्लेचेर आशिर्वाद घालता आनी अजाप म्हणल्यार कुल्लेचेर कुर्साचें शाप येता एक वजार 52 वर्सां फ्रांसीस गोंयचो भायर सरता बालताजार गोगो
Alvar Ferreira taca आपलो सांगात दिता जेजूची खबर परगट करून जिनाक वचून वियाज करता मालाका दोग्यार शेकी पावता मालाका दोग्यार शेकी पावता जिनाक वचूंक कितल्यो झाड खोडी कोपीत तांकां चिखाना करता सानासियान मुळ्ळोल्या किनाऱ्यार फ्रांसीस बरोच दुयेंत पडटा फ्रांसीस फ्रांसीस धीर घे फ्रांसीस हो पडे हांव आसा हातून ताचे लागीं उलोवंक जायना ताचे जिणेची शक्ती कमी जायत वता पळय क्रिस्टोफर फ्रांसीस पवित्र त्रित्वेक उलो मारता सायबीण माईक उलो मारता हातून फ्रांसिसाच्या जिवितार नियाळ केल्यार ताची उमेद ताची उर्बा जेजूक पुरगोटूंक आमचे सोवें अर्दें पासून दिसून होय क्रिस्टोफर फ्रांसीस जेजू पासून आपलें जिवीत खर्चयलें जायतें सोंसलें जायतें भोगलें आनी आतां आपल्या रोचणारा सोवें तो वेता पळयलें म्हज्या पुता अशे भाशेन सान फ्रांसीस आपल्या मिशनरी वावरांत उर्बेन आनी जळटो दिवो कसो जेजूक संवसाराक दिता सान फ्रांसिस्कान आपले आसलोले गूण मिशनरी वावराक वापरून एक वेगळेंच चित्र आयलें काळजीदारपणान ताणें जेजूक संवसाराक दिलें पळोवंक गेल्यार दोतोन आनी देवाचें उतर सारकें बारकायेन उडास दवरतालो दुसऱ्या गांवची भाशा आनी ती शिकोवन ते भाशेन तो जेजूची वळख दुसऱ्यांक दितालो वेळ वगडे नासतना प्रवास करतना देखीर भाशांतर करून गितां रचून तयार दवरतालो आनी अशे भाशेन जेजूची ओळख वेगवेगळ्या तरेन तो दितालो जेजूच्या मोगान तो लासतालो जेजून तो रिगलोलो आनी ह्याच भावार्थान ताणें सगल्यो अडचण्यो फुडो करून ताचेर जोयत व्हेलें शेकी एकूच सांगूंक सोदता सान फ्रांसीस पारिसाक वेतना ताणें आवय बापायचें बेसांव घेतलें ह्याच काल्तिकायक लागून
ताचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आसलो. तर या आमी ताचेच भाशेन उर्बेन बरोवन आनी जेजूक परगटुया आनी शिव वर्तमान परगटुया. San Francis Xaviera Moda Kumran Rati Samcha Mogam Lastolia Besaugal Saiba Sharar Goincha Sambalunamka Gopan tuja Besaugal Saiba Sharar Goincha Sambalunamka Gopan tuja. बस ये थैंक यू. बस ये मोठ्याने एकदा ताळयो मारून. आवडलं शो? आवडलं तुमकां? थँक्यू. आतां एक सांगूंक सोदता, ही आमची भुरगीं आदिवासी भुरगीं आनीक ह्या भुरग्यांक गुजराती येता, हिंदी येता, तांची भास वारली आनी मराठी ह्यो भासो तांकां समजतात, पूण कोंकणीची ABCD देखून समजना. तांणी कोंकणी म्हणटा ती पयलीं केन्नाच आयकोंक नासली आनी आतां ती एक्टींग केल्यात देखून जाल्यार कितें केलां तें तांकां खबर देखून ना. बट दे हॅव गिवन देयर बेस्ट. आमकां कोणाकूय गुजराती हांगासर कितें प्ले घातली आनी आमकां करूंक लायलें जाल्यार आमकां कडकडो सुट्टलो. पूण ह्या भुरग्यांनी दे हॅव टेकन द गार्ड्स. दे हॅव विदाउट फियर दे हॅव गिवन देयर बेस्ट. ह्या साठी आणखी एक फावटी तांकां मोठ्या ह्या वेळार हांव दिनवासणीची थोडीशीं उतरां म्हूण सांगूंक सोदतां. पयले सुवातेर देवाक दिनवासता. बरे भाशेन सगळें करूंक देवान आमकां आदार दिल्ल्या खातीर पयले आमचे दिनवास देवाक. दुसरे सुवातेर आमी सालिगांवच्या पाद विगाराक पाद कुराक दिनवासूंक सोदता. जेन्ना आमी तांचे सोशी आमचो प्रस्ताव घेवन आयले तेन्ना तांणी आमकां रोखडोच होय म्हूण दिलें. येयात तुमी खुशालकायेन आमचे फिरगोचे येयात आनी करात म्हूण हो आमकां सवकात दिल्ल्या खातीर पाद विगाराक आनी पाद कुराक आमी दिनवासता. सालिगांवचे पोळचोवीक तुमी हांगासर आयल्यात. आमचो ल्हानसो म्युजिकल शो पळोवंक तुमी आयिल्ल्या खातीर आमचे दिनवास. जाय तो आदार सहकार गोंयची पोळचोबा आनी तुमी आमकां दितात. तुमी उदार मनान दितात देखून आमची भुरगीं शिकूंक पावतात. ह्या खातीर तुमचें उदकें मन सदांच आमचे सवे उदार मनान सदांच तुमी आमकां दिवचें म्हूण आमची विनंती आसा. I am Father Russell D'Souza, coming from the mission of Daman. The Catholic Church has been very active in the mission of Daman, which comprises of Dadra, Nagar Haveli, Daman and Diu since the early 1920s, when the first missionaries went to Dadra, Nagar Haveli.
Since then, we have had the diocesan priest, Pilar fathers, Capuchins, Pallottines, and now many others joining us in this mission work. Primarily, we are focused towards in the field of education in an attempt to uplift the lives of the people. I am Father Walter D'Souza, a Pilar priest, and I am working in the mission of Nagar Haveli for the past 10 years. After my ordination, I was posted over there, and I have a wonderful experience and an opportunity to serve these young Adivasi people. I am working in a school which is run by the Gyan Mata Education Society. The whole aim of this society is to give good and the best opportunities for these youngsters so that they are made into great citizens, which will be the jewel of our country. The society gives all these facilities free of cost, and the much awaited thing is that the society gives them all the free facilities, like they don't charge, and the whole expenses is borne by the society. We are here this evening. We belong to the province of St. Clair's. We belong to the congregation of Franciscan Missionaries of Christ the King. We have a provincial superior here who is present with us, and we enjoyed the show when we heard it is coming from Dudni. We are proud of them because we give our services in Dudni, and since they acted so well, we were elated with this program, and we wish them all the best for the future, and may God bless them all and the team too. Thank you and God bless. आज आमचे सालिगांवचे फिरगोजेन आमची दामा मिसावांतली स्कॉलान शिकतली भुरगीं आपल्या यादनिका बरोबर एक ल्हानसो देखावो भगवान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमचे ह्या फिरगोजेन तांणी सादर केला. जायती खुशालकाय जायती उमेद आमकां बोल्ली तांकां आमचे मदें येवकार दिवंक, आनी तांच्या जिवितांतली जायती स्फूर्ती आमकां मेळ्ळ्या. कोण भशेन ती आपले जिवीत जियेतात, कितली आव्हानां तांकां आसात, आनी तरी पूण आपलो क्रिस्ती भावार ती जियेतात आनी पयससान आमचे मदें तो परगटूंक ती आयल्यान. ह्या भुरग्यां पासत तांच्या यादनिका पासत आमी दिनवासतना आमची फिरगोस तांच्या ह्या बऱ्या वावरा खातीर जाय तो आदार दिवंक फुडें सरता. सो ह्या सगळ्या खातीर आमी खुशाल आसा आनी तांकां सदांच आमचो आदार जावं मागण्याचो जावं हेर आदार दिवंक आमी तांकां भासयता. थँक्यू ऑल. China, Spania, सगळ्या गावांनी भोंवलोलो, देवाचें उतर पुरगोटू गांव ते सोडून दिलोलो. कोणाची पर्वा केली ना, पुरीस हातान आसताना भावाट पुरगोटू कापी